नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बांदकाम शास्त्र गुटलावन बांदल्या काणकोणची रुबी रेजिडेन्सी जीईसीचे चौकशेंत उक्ताडार। दुसरी बिल्डिंगूय धडना, मात रिपोर्ट येवनय बिल्डिंग मोडपाचेर सरकार वग्गी। तेलंगणा वेल्यान लोकसभेत काँग्रेस खासदार मंत्र्याची धुमशाणा, 17 जाण निलंबित। मिरयांचो स्प्रे मारिल्ल्यान खासदारांक वेले हॉस्पिटलांत। काँग्रेस बीजेपीच्या एकामेकाचेर आरोप। काँग्रेसीची दैना पक्ष आणि विधिमंडळ फुडाऱ्यांची तोंडात दोन वटेन लोकसभा वेंचणुकेची रणनीती आणि उमेदवार थारावपाची प्रक्रिया दिशाहीन। पळयात खासा रिपोर्ट। मोर्जे, मांद्र्या, हरमल वाठारांत हॉटेलांनी रातभर मोठ्या म्युझिक। पोलिसांच्या कानार केस, थळावे चाळवले। पर्यटन मंत्री म्हणटा पयलीं कागाळ करात, मागीर पळोवया। आणि पणजेचो कार्नवाल महापालिकेन नेमिल्ली लोकांची समितीच करतली। पर्यटन खात्याक करूंक दिवचे ना, पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्तादाची शिटकावणी। खबर विस्तारान। बांदकाम शास्त्राचे सगळे नेम गुटलावन काणकोणचे रुबी रेजिडेन्सी प्रकल्पाचे बांदकाम केला अशें गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या 4 प्राध्यापकांनी तयार केल्ल्या मुळाव्या रिपोर्टांत स्पश्ट जालां। मोव मातयेचेर बांदिल्ले दुसरे एका बिल्डिंगेकूय भंय आसा अशें ह्या रिपोर्टांत स्पश्ट म्हणलां। हो अहवाल दिवन 1.25 म्हयनो जालो, मात ती बिल्डिंग मोडपा खातीर सरकारान कांयच केल्लें ना। पळयात खासा रिपोर्ट। चावडी काणकोणची रुबी रेजिडेन्सीची बिल्डिंग पडल्या उपरांत बऱ्योच गजाली उक्ताडार आयल्यात। फाटली 5 वर्सां व्हडा प्रमाणात चलिल्ल्या भ्रष्टाचाराचो बोमाडो आता फुटला। गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या प्राध्यापकांनी ह्या प्रकरणाची चौकशी करून बऱ्योच गजाली उक्ताडार हाडल्यात। हो अहवाल वाचल्या उपरांत आंगार सामको कांटो येता। आता हो अहवाल पळोवया। ह्या कमिटीन आपणाल्या अहवालान जायती निरीक्षणां नोंद केल्यात। पयल्या निरीक्षणात कमिटी म्हणटा पडली ती बिल्डिंग शेतान मातयेची भर घालून बांदिल्ली। ती बिल्डिंग पडची न्ही म्हूण राखण वणत बांदिल्ली। आता दुसरे निरीक्षण पळोवया। ते म्हणटा राखण वणतच पिड्ड्यार जाल्ली। राखण वणतच बेकायदेशीर आशिल्ली ही गजाल सामकी उक्ती आसा। तिसरे निरीक्षण सामके म्हत्वाचे आसा। ते म्हणटात पडिल्ल्या बिल्डिंगेच्या दक्षिणेक आशिल्ली बिल्डिंग मातशी हल्ल्या। ह्या बिल्डिंगेचो काय वांटो मातयेची भर घातिल्ल्या शेतान आसा। या बिल्डिंगेची पळोवणी करून योग्य तो निर्णय घेवचो। सामकी स्पष्ट शिटकावणी दिवनय ही बिल्डिंग मोडपा खातीर सरकारान अजून कांयच पावलां मारूंक ना। चौथे निरीक्षण अशें आसा, शेतान घातिल्ली माती पावसाच्या दिसांनी व्हांवन वचून बिल्डिंग आनीक वांकडी जावं येता। हे निरीक्षण पळयल्यार सध्या उबी आशिल्ली ही बिल्डिंग टायम बॉम्ब थारू येता। बिल्डिंग बांदपा खातीर वापरिल्ले सामान आनी बांदकामाची पद्दत पळयल्यार ह्या बिल्डिंगेचे काय धड दिसना। कमिटी म्हणटा कॉलमांची सायज आणि कॉन्क्रीटाचो दर्जो बरो ना। बिल्डिंगेच्या कॉन्क्रीटाचो दर्जो सामको बाबत आशिल्ल्याचे दिसून आयला। 6व्या निरीक्षणात प्राध्यापक म्हणटात सध्या उबी आशिल्ल्या बिल्डिंगेचो दक्षिणेकडलो काय वांटो मोव जमनीचेर आसा। ह्या बिल्डिंगेच्या कॉन्क्रीटाचो दर्जो पडल्या त्या बिल्डिंगे भाशेनूच बाबत आसा। त्या खातीर ही बिल्डिंगूय पडू येता। ह्या बिल्डिंगेक उब्यो वेरो गेल्यात। रुबी रेजिडेन्सीच्यो बिल्डिंगो बांदपाक वापरिल्लो म्हाल आणि काम करपाची पद्दत सामकी बाबत आसली ही गजाल गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या प्राध्यापकांनी तयार केल्ल्या ह्या अहवाला वेल्यान दिसता। हो रिपोर्ट मेळून 1.25 म्हयनो जालो, मात ती बिल्डिंग मोडपा खातीर सरकारान कांयच पावलां मारूंक ना। सध्या बंद आशिल्लें काम पावसा पयलीं परत चालू करपाची तयारी भारत बिल्डराच्या नव्या संचालकांनी चलयल्या। The report of the professors of GEC reveals the shabby methods and materials used for the construction of the collapsed building and the existing structure at Ruby Estate. However, not even a file has moved for the demolition of the existing endangered building at Ruby Estate. Now, the board of directors of Bharat Builders have dared to begin construction before monsoon. Investigation speeds up, action halts. Pratik Parab for Prudent. तेलंगणा वेल्यान लोकसभेत धुमशाण चल्ला। आंध्राच्या विभाजनाचे विधेयक गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेन मांडले आणि काँग्रेसीच्याच मंत्री खासदारांनी धुमशाणा घाली। 17 खासदारांक निलंबित केल्यात। तातूंत एकल्या खासदारान मिरयांचो स्प्रे मारिल्ल्यान वातावरण आनीक तापलें।
रेल्वे बजेट पास केले उपरांत तेलंगण विधेयक पास करपाची तयारी सरकारान केल्या. गोंधळाक लागून लोकसभेचें कामकाज सोमार मेरेन फुडें धुकल्ला. काँग्रेस म्हणटा बीजेपी तेलंगणाक तेंको दिवपाची नाटकां करून राजकारण खेळटा. It is not only Andhra Pradesh MPs from various states from Congress party. The speaker should suspend all the Congress MPs who came into the well. I have not brought any knife. I have, while forcibly they are introducing the AP reorganization bill, I want to prevent the bill. I pulled the mic. The mic is fabricating like a knife. जो कुछ संसद में घटा वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है और इसके लिए एकमात्र दोषी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार है. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. The bill is introduced in the Lok Sabha and now it is the property of the Parliament. Sir, as a Home Minister, don't you think this is a criminal act? We'll take. Think it's a criminal act. We will take action. It is the BJP who is instigating this from the back, saying we support Telangana. But on the other hand, they are instigating the other members to cause disturbance in the House. The BJP should make a stand clear whether they are supporting Telangana or opposing Telangana. To every other state, anybody with 272 members in Lok Sabha at the helm of affairs, ruling this country, would split any state at their whims and fancies for political gains. If this is not stopped, I request the entire opposition to stand up and oppose this movement. Otherwise, democracy would perish. We would definitely be approaching the Supreme Court. दीस वता तशें काँग्रेसीची दैना जायत चल्ल्या. पक्षाचे दोनूय फुडारी म्हणल्यार विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे आनी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस दोगांचेरूय पक्षांतले कांय गट बेजार आसात. काँग्रेसींतल्या गोपांतल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण कांय आमदार आनी बिगर आमदार फुडारी राणे आनी जॉनाचेर आपलो विस्वास ना म्हूण उघडपणान उलोवंक लागल्यात. हाका लागून लोकसभा वेंचणुकेची रणनीती आनी उमेदवार थारावपाची प्रक्रिया दिशाहीन जावन पडल्या. पळयात खासा रिपोर्ट. काँग्रेसीचे दोनूय मतदारसंघां खातीर उमेदवार थारावपाक बिरेस्तारा दिल्ली स्क्रीनिंग कमिटीची बसका जावपाची आशिल्ली. मात पक्षा मदल्या राजकारणा खातीर ती फिसकटली. काँग्रेसींतल्या खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सगळे आमदार राणे वांगडा दिल्ली वचपाचे थारिल्ले. प्रदेशाध्यक्ष जॉनय आमंत्रणाची वाट पळयतालो. मात प्रताप सिंग राणे आनी रेजिनाल्डच दिल्ली पावले. विश्वजीत राणे मुंबय वचून रावलो. बाकीचे आमदार दिल्ली आयलेच नात. महत्वाची गजाल म्हणल्यार सध्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष आनी प्रदेश काँग्रेस समिती हांची तोंडां दोन वटेन आसात. मात हें प्रकरण इतल्यार सोंपना. प्रदेश काँग्रेसी मदीं दोन गट आसात. ताका लागून पक्षान विचित्र परिस्थिती आसा. प्रदेश काँग्रेसींतले कांय जाण जॉनाचेर बेजार आसात. विधिमंडळ पक्षांतले सगळेच जॉनाचेर कोत्र जाल्यात. मात विधिमंडळ पक्षय एके कडेन ना. आमदारांतले कांय जाण प्रताप सिंग राणेचेर बेजार आसात. राणे सामको मोव फुडारी हो तांचो आरोप. खर भुमिका घेवपाक राणेचो न्हयकार आसा. ह्यो सगळ्यो घडामोडी दिल्ली पावल्यात. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगाक मेळून ताचे कानार ही परिस्थिती घालूंक सोदता. हे फाटभुंयेर दिग्विजय सिंग 19 फेब्रुवारीक गोंयांत येवन सगळ्यांक घेवन बसपाक शकता अशें दिल्ली सावन समजता. सध्या मात कोण कोणाचो तेच सांगपाक जायना हे काँग्रेसवालेच उलयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसो.